सोमारा सकाळी कामर खाजन पेड्यां हायवेचेर दोन ट्रकांची टक्कर जाल्ल्यान ड्रायव्हर आगताक पिड्ड्यार जालो। अशोक चव्हाण ह्या ट्रक ड्रायव्हराक आगताक मरण आयलें। हेर दोग जाण जखमी जाले। जखमी जाल्ल्यांक म्हापशें जिल्लो हॉस्पिटलांत घाल्यात। समोरासमोर टक्कर इतली नेटान आशिल्ली की ट्रकांची कॅबिनां कापून दोगूय ड्रायव्हरांक भायर काडचे पडले। सकाळी 7:20 आमकां कॉल येयल्ले हायवे एक्सिडेंट जावन गाडयो रस्त्यार आसा म्हणून। मागीर इमिजिएटली आमी टर्न आवट केलो आमच्या गाडयेचो पयलीं। त्या वक्तार आमकां इन्फॉर्मेशन मनीस ट्रॅप बी आसा हें कांय मेळूंक नासलें। नंतर आमचे मनीस थंयसर स्पॉटार पावना फुडें तेंच्यांनी मागीर आमकां रिटर्न इन्फॉर्मेशन दिलें की मनीस म्हणटकूच आमी दोन गाडयांनी दोन कडेन ट्रॅप जाल्ली आसा म्हणून आमी एक आमची गाडी आमचे हायड्रोलिक रेस्क्यू टूल्स घेवन टर्न आवट केली आनी दुसरे पेडणेच्यान मागयली गाडी कित्याक तांकां बेगोबेग काडपाक लागून। वाटेक ट्राफीक सगळी जाम आसल्या कारणान थोडो टायम लागून मागीर आमी पावोन तांकां दोगांयकूय काडून मागीर 108 कडेन हँडओवर केले। हांगासून क्रासवाडा वयतालो तो कामाक। खाली गाडी आसली ती। खाली गाडी आसली ना, ती गाडी रॉंग सायड येवन मारले म्हणटा। ती गाडी दुसरी गाडी होय ती गाडी दुसरी गाडी ती मारली। इतले मजगती फोंडे मडगांव मार्गार बोरये एके चालीर आशिल्ले मोटारीक उजो लागलो। सोमारा सकाळी ही गजाल घडली। गाडी रसल फेर्नांडिसाची, तो चिंचोणेचो, तोच चलयतालो। गाडी पुराय जळून काबार जाली। गाडयेची एसी शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागलो। गाडी चालीर आसतनाच उजो लागलो। गाडी चलयतल्याक कांयच जावंक ना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। उत्तराखंडात हुंवाराक लागून संवसार विस्कळीत जाल्ले हिंदूची पुनर्वसणूक करची म्हूण हिंदू जनजागृती समिती मागता। भाग मिल्खा भाग हो सिनेमा गोंयांत दाखोवचो न्ही अशी मागणी समितीन केल्या। समितीन आयतारा पणजे बस स्टँडार हे विशय घेवन निदर्शनां केली। तातूंतले हवन करेंगे पदाक समितीन हरकत घेतल्या। हुंवार पिडीत हिंदूचे संवसार साल्वार करूंक तांकां आदार करूंक उत्तराखंड सरकाराक जमना अशी टिकाय समितीन केल्या। तर आंदोलन करपा मागचो उद्देश कसो की उत्तराखंडमध्ये जो काही जलप्रलय जालो आणि ज्याच्यामुळे हिंदूक एक सावत्र भावाने सरकारने वागणूक दिली तर ताचो निषेध करपाक लागून हो आमी हांगा आंदोलन केल्लें आसा। उत्तराखंडमध्ये हिंदूंचे तीर्थक्षेत्र आसा तर लवकरात लवकर ताचें पुनर्वसन जावचें। दुसरें म्हणजे हिंदूंच्या यात्रेवर जी काही निर्बंध सरकारांनी घातल्या तर ती लवकरात लवकर परत घेवची। तिसरें म्हणजे हिंदूंची म्हणजे जी बेरोजगारी जाली आसा तर तांकां रोजगार दिवन भूमी दिवन तांकां सगळ्या तरेने मदत करची ही आमची मागणी आसा। ह्या पिक्चरात कशें आसा की हिंदूंची जी हवन संस्कृती आसा तर त्या हवन संस्कृतीची विडंबना करपाक आयिल्ली आसा। तर तातूंत एक गाणें आसा, पद आसा। त्या पदान कशें आसा की हवन करेंगे हवन यानी मस्तों का झुंड अशा प्रकारे तातूंत वाक्य आसा। आणि ते पद्दतीन ताची जी कृती म्हणजे जे नृत्य केल्लें आसा ते अत्यंत विभत्स आसा आणि ज्याच्यामुळे हिंदूंची धार्मिक भावना दुखवली आसा। ह्या सगळ्या चित्रपटाक बहिष्कार घालचो आणि या चित्रपटाचो निषेध करचो। घेऊ एक व्यावसायिक विसर।